गोयच्या मायनिंगाक केंद्राकडच्यान एकार एक धपके येत आसात। मायनिंग आसा तशें सुरू करूंक गोंयान केंद्राक सुचयल्लो MMDR कायदो दुरुस्तीचो मार्ग दिल्लींतल्या कायदो सचिवालयाक मान्य ना। दिल्ली सावन आयिल्ल्या मिडिया रिपोर्टात कायदो सचिवान खण मंत्रालयाक दिल्लो सल्लोच लीक जाला। MMDR कायद्यात बदल करून लिजांची व्हॅलिडिटी वर्स 2037 मेरेन वाडोवंक गोंयचे यत्न चलताले। केंद्रीय कायदो सचिव सुरेश चंद्राचे सल्ल्या प्रमाण हो मार्ग चुकीचो। गोंय सरकारान मायनिंगाक उपाय म्हूण MMDR कायदो दुरुस्ती सुचयल्ली। गोंयची विनवणी मान्य करची न्ही म्हूण केंद्रीय कायदो सचिवालयान खण मंत्रालयाक सल्लो दिला। मायनिंग कायद्यात दुरुस्ती करप हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा आड हो प्रश्न अॅटर्नी जनरला कडेन व्हरून कांयच फायदो ना। त्या परस गोंयच्या मिनेरांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची म्हूण सल्लो। काचाबूल जावपाची गरज ना, योग्य तो उपाय काडया म्हूण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार उलयला। काचाबूल जावचे न्ही, आमी योग्य तो निर्णय सरकाराक हेजी पूर्ण जाणीव आसा आनी आमी योग्य तो निर्णय मायनिंग सुरू जावचे गोंयान म्हणून आमी घेतले। मायकल म्हणटा मुख्यमंत्रीच खंय कितें तें सारकें सांगतलो। मायनिंगाक जर तर स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार वॉट इज हिज नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वेदर ही वील स्टार्ट ऑक्शनिंग और वेदर प्रायम मिनिस्टर वील गिव अस रिलीफ, and chief minister I think in the next 2 or 3 days will address the press conference and tell you, and I think he is the right person to tell. येता त्या 11 डिसेंबर सावन संसदेच्या अधिवेशनात गोयचो मायनिंग कायदो दुरुस्ती विधेयक येतले म्हूण गोयचे मिनेर, डिपेंडंट आनी जाळवणदार रावल्यात। मात कायदो सचिवाच्या सल्ल्या प्रमाण गोयच्या प्रस्तावाक कायद्याचो आधार मेळूकच शकना आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे चौकटीतूय ही गजाल बसना। मुख्यमंत्र्याच्यो चिटयो आनी तिगाय BJP खासदारांच्या शिष्टमंडळाच्यो दिल्ली ट्रिपी ठो ठो फो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।